मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी भाग्यवन जुजेच्या जिविताची नियाळ करता. भाग्यवन जुजे एक आमकां आपल्या जिवितांतल्यान बरी शिकवण दिता. आमी जायते ताचे जिवितांतले गूण आमच्या जिविताकूय लावूंक जातात. पूण आमी ताचे वयर नियाळ करता आसतना आमी थोडे भर देवाची म्हायती कितें ती आमी पळोवया. त्या काळार आनी देवाचे परिस्थिती परंपरे प्रमाणे बायल मनशाक व्हड स्थान आसूंक ना. बायल जावन आसली एक दादल्याची प्रॉपर्टी कशी आसली. आनी ताकाच लागून जुदेव लोक चडशे दादले ते सदांच खुशाल आसले, कित्याक आपूण पयले सुवातेर 3 वस्तू ते मागिनासले. म्हणजे एक म्हणल्यार आपूण दुसऱ्या देशांतलो भायल्या देशांतलो मनीस जावचो न्हय, दुसरें म्हणल्यार एक स्लेव चाकूर जावचो न्हय, आनी तिसरें म्हणल्यार एक बायल. ही तिनी तांकां एक लो स्टेटसाची कशी हें आसलें समाजांत, पोजिशनां अशीं आसलीं. आनी ते मागिनासले. आनी ताकाच लागून बायलेक तितलो व्हड हें ना, कितें रेस्पेद आसूंक ना. बायल जावन आसली, आपणाक एक बायल म्हणली चाकूर कशी. पूण आयज आमी एक जुदेवाक पळयता, एक भाग्यवंत जुजे, जो ताका कसलीच, तो एक धर्मवंत मनीस, ताका कसलीच आपले पती जे जावची आसली, पत्नी कोण जावची आसली, तिका तो कांयच वायट करूंक सोदिना. तो जाणा ताच्या कडल्यान ती गोरवां संभोवलेली ना. पूण तरी आसतना तो ओगीपणीन तिका सोडूंक सोदतालो. म्हणजे कितें आमकां दिसून येता मोगाच्या भावान भयणो, की तो दुसऱ्यांक कोणाकूच दुखूंक सोदना आसलो. आनी होच गूण देवान ताच्या जिवितांत पळयलो. आनी ताकाच लागून देवान ताका विचून काडलो. होच जावन आसा म्हज्या पुताक, सुम्या जेजू क्रिस्ताक पळयतलो म्हणून. आनी आमी घडये ताच्या जिवितांतलें चड कांयच नकोत, बायबलांतूय तितलें दिल्लें ना. तरी आसतना मोगाच्या भावान भयणो, आमी हेच गुणाचेर आमी नियाळ केल्यार दिसून येता की भाग्यवान जुजेन जेजूचो जायती काळजी घेतली आसतली. ताका बरे गुणांनी ताणें वाडयलो आसतलो, हें आमी पळोवंक जाता. आयज तो जावन आसा आमकां सगल्यांक एक नमुनो देवाची कशी भाशेन करची. कांयच विचारिनासतना देवाचेरूच भार धरून देवाच्याच विश्वासान आमी मुखार वचूंक आयज तो आमकां ताच्या जिवितांतल्यान दाखयता. आमकां एकूय उतर मेळना, तो कितें सांगता तो कांयच मेळना. पूण तो ताचें इतलेंच सांगलेलें आसा, देवान कितें सांगलें ताचे स्वप्नांत देवदूत येयलो आनी तो न्हिदेंतलो उठून तो देवदूतान कितें सांगलोलें तें तो पाळूंक गेलो. आयज आमी नियाळ करुया आनी पळोवया आमच्या जिविताचेर. आमी जेन्ना आमकां देव केन्ना आमकां एक सायन दिता, तेन्ना आमी देवाचे विश्वास धरून आमी मुखार गेल्यात काय? आमच्या जिवितांत परिस्थिती येयल्ल्यो आसात, गडे देव आमकां तातूंतल्यान कितें तरी सांगूंक सोदता. आमी देवाचेर विश्वास धरून गेलोलीं आसात काय? हेंच आमी नियाळ करून पळोवया. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमी जायते फावटी दुसऱ्यांची नीट करतात. आमी रोखडींच दुसऱ्यांचेर बोगलांटां घालूंक वयतात. पूण आमी भाग्यवान जुजे भाशेन जावया. ताका मारयेचें कांयच नांव उबोवंक नाका आसलें, तिका लॉजीक ताका घालूंक नाका आसली. कित्याक मोगाच्या भावान भयणो, देवांची क्यास्त जी आसली ती चडूच गंभीर आसली. म्हणजे कितें, कोणेंच कितें वायट केलें जाल्यार ताका रोखडेंच फातरान मारप म्हणजे थंयच धरून न्हू, एक ते जमनीत एक होणटाले, तितून ते मनशाक घालताले आनी ताका फातरान थंय मारप. अशें तांचें हें परंपरा आसली. कितें वायट केलें तें तांची क्यास्त. पूण भाग्यवान जुज्याक तें नाका आसलें. भाग्यवान जुज्याक नाका आसलें मारयेन असले लॉज सोंसूंक. आयज आमी पळया, आमकां जेन्ना कोण वायट करता तेन्ना आमी तांची नीट करतात काय? तांकां आमी बोगसूचे सुवातेर आमी तांचेर बोगलांडां घालतात काय? हेंच आमी नियाळ करुया. आमकां भाग्यवान जुजे आमकां जायतें शिकयता. आयज आमी ह्या बऱ्या भाग्यवंताचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत नितीवंत जावपाचीं मनशां, प्रमाणीक मनशां, भाग्यवान जुजे भाशेन जावपाचीं मनशां आमी जावंक वावरुया.